हांगा हांव सगळ्याच पयलो अभिनंदन करता ज्यांचे आज कला गौरव पुरस्कार फावो जाल्लो आसा तांचे कुटुंबाचे हांव पयलो अभिनंदन करता। कारण ज्या वेळाचेर एक कलाकार आपली कला प्रदर्शन करपाक वता किंवा ताची तालीम घेतात किंवा खंय तरी रातचो ती प्रदर्शन करपाक वतात, थंय तेजी घरकां किंवा तांची भुरगीं डोळ्यान तेल घालून रावतात, केन्ना येतलो का, केन्ना येतलो का, केन्ना येतली का म्हजी मम्मा, अशे तरेन सातत्यान पळयत रावतात। कारण आज खूबश्यो रहदारी आसा किंवा प्रत्येकाकडे मोटार आसा, पूण ज्या वेळाचेर तांणी कलेची सेवा केल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर असले कांयच नाशिल्लें। कितलेशे मैल चलोवन आपली कलेन जी आंगां जी आसा ती मुखार व्हरपाचे सातत्यान तांणी प्रयत्न केल्ले आसात। आणि म्हाका चडांत चड तोखणाय करची दिसता आमच्या क्रिस्तांव भावाची, तांणी दोग जाणांनी मराठी नाटकांत सुद्धा डिरेक्शन केल्ले आसात आणि कामूय केल्ले आसात। आज आमचेच हिंदू भाव सुद्धा आज तियात्रांत काम करून त्याच जोडीक जोड पावलां मारतात। म्हणजे हे कितें दाखोवन दिता की कलेन कसलेच तरेची जात कात धर्माचे वंटी ना, आम्ही सगळीच मुखार जर गेली, हातान हात खान जर लायले, म्हणूनच आमचे गोंय सुपुल्लेशे गोंय आज जगाच्या नकाशाचेर फडफडतात। आमचो धेंडो ते फक्त कलेक लागून।